आयज मेरेन गोंयचे जायते रस्त्यांचें गोवा 365 स्कॅनिंग केलें, पूण संवसारीक दायज जावन रावल्ल्या ओल्ड गोवाच्या रस्त्याची तीच अवतिकाय जातली हें कोणें सपनांतय चिंतूंक नासतालें. पोरण्या गोंयच्या हायवे बायपासाचेर खदूळ उदकाच्यो तळयोच पळोवपाक मेळटात. लोक तर इतले बेजाल्ल्यात की कंत्राटदाराचेर खर कारवाय केले बगर रस्ते सुदरचेच नात अशी तांची भावना जाल्या. ही पळयात अवतिकाय ओल्ड गोवाच्या बायपास रस्त्याची. हांगा कुशीकच संवसारीक नामना मेळिल्ली सेंट फ्रांसीस झेवियरची पोरणी चर्च पळोवपाक मेळटा. चर्ची कुशीच्या रस्त्याच्यो भयो भयो जाल्यात, इतले फोंड पडल्यात आनी तेवूय पावसांत पडिल्ल्यान चिखलाच्या उदकान भरून रावल्यात. अशा रस्त्यांचेर हांगा येवपी पर्यटकांनी थळाव्यांनी दुचाकी कश्यो चलोवपाच्यो, कशें चलचें होवूय एक प्रश्नच. थळावे हे अवतिकायेचेर तिडकल्यात. आयकात तांची तिडक. Right now I'm in Old Goa near the highway bypass, and see the condition of the roads now. There are no roads, all potholes. I don't know what the authorities are doing, especially PWD is not carrying out any work. There are so many incidents. See the people how they are traveling here, how they are driving. And it is monsoon now, still they are not doing any work. And now Old Goa is a World Heritage Site. Despite knowing the fact, the authorities have not been doing any work at the moment. So I request the authorities and the state government to kindly please take up the repair works of this road. Anywhere we go, we only see the potholes and there are some roads dug. And I don't know why they are delaying the work of road repairs. हा ओल्ड वचन संदेश उलयता आणि काही कितले म्हयने जाले 6 म्हयने जाले रस्तो फोडून दवरलेलो आसा आणि हेजेर कॉन्ट्रॅक्टर प्रकाश म्हणून आसा तेजेर कांयच एक्शन घेयना. हेजेर हांव प्रकाशा कडेन कितलो फावटी हांव इन कन्सल्ट जालो, तेजे उलयलो, ताका सांगलें की जाता इतलो बेगीन रस्तो कर कित्या खातीर की हांगासर कितलेच जाण लोक पडलेले आसा आणि हांगासर पावस चड पडल्या उपरांत हांगासर हो रस्तो उदकान भरता आणि कांयच कळना लोकांक. आणि लेडीज काही सिनियर सिटीजन आसता पूण तरी चेडवां गाडी चलयता आसतना भरपूर जाण पडलेले आहात. हांवें प्रकाश कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन विचारलेलें की जाता इतलो बेगीन रस्तो करचो म्हणून, पूण हेजेर कोणूच एक्शन घेयना. हो तो प्रकाश म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर PWDचो मनीस अपॉयंट केला, तेजेर जाता इतली कारवाई जावपाक जाय. जाल्यार म्हाका इतले तेजेर हे करचें पडटली, जाता इतली आयडिया मागची पडटली. बाबा कितल्या कामान तेणी काम काबार केलें ते लॉकडावनाचेर निमित्त सांगता. म्हणजे हेका सांगलें हांवें मातशें काम केल्या उपरांत जाता इतले बेगीन बेगीन काम कर म्हणून आनी काबार कर म्हणून. हे पळय तुमी पळय दाखय तेका दाखय उदक बिका. जाता इतले गव्हर्मेंटा कडेन PWD मिनिस्टरा कडेन मागता हेजेर जाता इतले बेगीन रस्तो करपाक. गोवा 365 खातीर ओल्ड गोवा सावन इर्शाद शेख.